आमी सगळ्यांनी बरोबर पैसो केलो, मायन कंपन्यांनी पैसो केलो आनीक आमी बी ताजे बरोबर केलो. पूण आतां आमकां मायन कंपन्यांनी सोडले, ते आमची केअर करनात, आमकां कांय मदत करनात. आमचो वायट वेळ आयलो तेन्ना आमकां कांय पयशे बियशे दिनात, आमकां कांय मदत करनात. पळयात हो व्हिडियो. हांव जोडटां तुयी जोड, हांव मोडटां तुयी बी मोड. हांव जोडटां तुयी जोड, हांव मोडटां तुयी बी मोड. पयशे काबार जायना फुडें तूं म्हजी फाट सोड. पयशे काबार जायना फुडें तूं म्हजी फाट सोड. ताका लागून इलिगॅलिटीज जे कोणी केल्यात तांकां पनिशमेंट करूंकच जाय. तर सरकारान हें करपाक कितें तरी तांकां हें करपाक, किंवा सपोज मायनूनसान केल्यार मायनूनसांक पनिशमेंट दिवपाक जाय, किंवा आनीक मायन तांचेर कितें टॅक्सीस वॉटेवर तांकां हें लावन पेनल्टीज तांकां भरपा लावन मायन चालू करपाक दिवपाक जाय. हांवें आतां एज आमदार ह्या नातीन, कुडचड्याचो आमदार ह्या नातीन हांवें खूब प्रश्न मांडलेले आसा सरकारा कडेन. आनी तुमी भाटकार बाबा सांगले भशेन इवन मायनरा कडेन मांडलेले आहा की शिवाजी बाबान सांगलां की मायनरान तांकां सपोर्ट करपाक जाय. हो आमी प्रश्न मांडून जाल्ले आसा. पूण मायनर म्हणटा कितें, कितलो टायम लागतलो आनी केन्ना पासून आमी सपोर्ट करूंक शकता. एक तर मायनींग बंद जालें, चालू जातले हे आशेन चालू लोकांक जर हेल्प केले. हांवें म्हणलें तुमी जोडलेले आसा इतले, तुमी म्हण लोकांक हे टायमार ट्रकवाल्यांक मिशनरीवाल्यांक हेल्प करपाक जाय. जेन्ना मेन बरे तरेन चलताले आनी खूब वाडले, आमी एका वर्साक 53 मिलियन म्हणजे 5,30,00,000 टन मीन निर्गत केले. आनीक एक वर्सा 4,30,00,000 निर्गत केले. ताजे पयलीं 3,08,00,000 केले. अशें करून जे मीन तुगेले 2 कोटी 2.5 कोटी अशें निर्गत जाताले ते 4-5 कोटी टनांचेर व्हेले. आतां सगळ्यांकच चड पयसो आयलो, आमच्या अर्थीक बांदावळींत चड पयसो आयलो, सरकाराकय चड पयसो आयलो, लोकांकय चड पयसो आयलो, प्रदुशणूय चड जालें. म्हणटकर मागीर मीन एकदम बंद जाले. बंद जातकर एकदम सगळी अर्थीक येणावळ जी मिनाचेर जे लोक अवलंबून आशिल्ले तांची अर्थीक येणावळ बंद जाली. पयलींचे कितेंय तांणी जर वाचोवन दवरलेले जायत ताजेर आज ते आसात, म्हणल्यार खूब त्रास जाता. म्हणटकर असो त्रास जाल्लो आसतना थोडे कडेन लोकांच्यो मायनींग कंपन्यांनी थोडे नोकरे वयले काडून उडयले आनी दुसरे कडेन मायनींग कंपन्या कडल्यान तांकां कांय मदत मेळना. म्हणून चड करून सावड्ड्या आमचो प्रोग्राम जेन्ना केल्लो तेन्ना लोकांनी खुबशी राग असो न्ही पूण दुख्ख व्यक्त केलें, उक्तायलें की आमचो वायट वेळ आयला. म्हणून आमी इतलीं वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां 30 वर्सां मायनींग कंपन्यां बरोबर काम केलां, ट्रक चलयले आनी कितें केलां आनी इतलें सगळें बरें चलिल्लें. अशें आसतना आज आमच्या वायट वेळाक कोणूच धांवन कसो येना, कोणूच आमकां हात कसो दिना. आमी आड पडले, आमकां हात दिवन उठयना कित्याक? तांणी अशें कितेंय तरी करपाक जाय. मायनींग कंपन्यांनी आमकां हात दिवपाक जाय. म्हणटकर तांचे नदरेन ते जर उलयतात तातूंत खूब खरेपण आसा. मायनींग कंपनीन तांकां आतां मदत करूं येता. हातूंत एक गजाल आमी तकलेन दवरपा जाय, म्हणजे जेन्ना बरो वेळ आशिल्लो तेन्ना सगळ्यांक फायदो जातालो. मायनींग कंपन्यांकच न्हय, तांच्या डायरेक्टरांक, ओनरांक, तांकांच न्हय, अधिकाऱ्यांक बी सगळ्यांक फायदो जातालो. आनी आमी जी म्हायती एकठांय केल्या ताजे वयल्यान अशें दिसता की शाह कमिशन जे $60 म्हणटा एका टनाक एवरेज 2006 ते 2012 हातूंत सरासरी प्रायस कितलो आयला तर $60 म्हणटा एका टनाक. तर ते $60 सुमार $25 गोंयच्या अर्थीक बांदावळींत वांटून वताले. म्हणजे मीन काडपाक, मागीर तें व्हरपाक, ट्रकांनी व्हरपाक, मागीर बार्जींनी व्हरपाक, मागीर पोर्टान घालपाक, बोटीन घालबनसर एक $25 एका टनाक सगळ्यांक वांटून वताले. म्हणजे तांची गोंयची येणावळ जाली. आनीक एक $10 सरकाराक वताले वेगळी वेगळी टॅक्स धरून. आनीक एक $9 भारत सरकाराक वताले आनी $16-17 हे मायनींग कंपन्यांक उरताले. म्हणजे सुमार 25 ते 27% फायदो मायनींग कंपन्यांक उरतालो. म्हणटकर अशें म्हणटात, जे जाणकार म्हणटात की तेन्ना सगळ्यांकच फायदो जाल्लो, आतां सगळ्यांकच नुकसान जाता. म्हणटा कोणे कोणाक मदत करपाची, हो दुसरो मुद्दो. हातूंत उपाय एकच, म्हणजे गोंयच्या सरकारान MLAक त्या वाठारांतल्या मायनींग वाठारांतल्या MLAक एकठांय हाडून मागीर मायनींग कंपन्यांच्या
मॅनेजींग डायरेक्टरांक, चेअरमॅनाक, व्हडले व्हडले अधिकाऱ्यांक बी तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडून आनी कोणी तांकां सरकाराक जर दिसता जाय आनी कोणी तरी आपले विचाराचे योगदान करपाक शकता अशें जर दिसता जाय तांकां एकठांय हाडून सगळ्यांनी कितें तरी येवजण काडपाक जाय, येवजण सुरू करपाक जाय. जे येवजणी वरवीं जांकां मदत जाय तांकां मदत मेळटली. आतां मदत म्हणजे कितें ते ग्रांट न्हय, तुका दान न्हय, बाबा हे घे तुका 1 लाख रुपया सुशेगाद स्पेंड कर, सुशेगाद तूं मोड आनी फुडले म्हयने सुरू जाय म्हणसर हे तुवें मोडपाचें अशें म्हणून न्हय. तें दानूय आसपाक शकता, तें रिणूय आसपाक शकता, तें कितेंय आसपाक शकता. म्हणटकर जे मुख्य कल्पना हाजे फाटली म्हणजे आमी सगळे बरोबर आशिल्ले इतलो तेंप, हाजेय फुडें मीन सुरू जातकर बरोबर आसतले. आनी आतां जर आमकां त्रास जाता जायत जाल्यार तुमी आमकां मदत करपाची, वा तुमकां त्रास जाल्यार आमी तुमकां मदत करपाची, सगळ्यांनी एकामेकाक मदत करपाची. हाजेर म्हाका दिसता मायनींग कंपनी सरकारान जर तांचे कडेन कितें सुचोवणी करीत बाबा तुमी अमके पयशे दिवपा जाय म्हणून, त्यो ना म्हणच्यो ना, त्यो हय म्हणटल्यो. कारण तांकांय बी हेच लोक घेवन फुडले आपले बिझनेस चलोवपाक जाय, एक्सपिरियन्स्ड लोक घेवन. हो जालो आमचो तिसरो विशय. आमचो चवथो विशय आसा गोंयची 60 मिना, गोंयच्यो 60 मिना खणी सुरू जावपाक तयार आसात. म्हणजे सुप्रीम कोर्टान बंदी उठयतकर सगळे डॉक्युमेंट बी तपासून तांचे त्यो सुरू करपाक जाता अशें भाश्य पयर पर्रीकारान विधानसभेत केलें. म्हणजे विधानसभेत केलें म्हणटकर ताका वेगळें म्हत्व आसा. ते बेठेच सहज उलोवप न्ही, तें विचारपूर्वक अभ्यास करून उलयलेलें भाशण आनीक तें खरें जावपाक जाय. गोंयांत न्हिदल्यो 80 खणी, गोंयांत न्हिदल्यो 80 खणी, उठून चलपी फकत 60. खंयचे आंकडे कोणाक खबर, पर्रीकाराक सगळे पाठ. खंयचे आंकडे कोणाक खबर, पर्रीकाराक सगळे पाठ. No, how many mines you were supposed? No, how many mines were supposed to be? Around 81 mines were operational before the ban order came into picture. We estimate that out of that, around 15 to 20 mines might have some problems of wildlife or some environment, serious problems where they may not be able to function. So I think of the existing mine, around 60 will be in position to be functional. आतां कितें आसता 60, 70, 80, 90 खुबशे कन्फ्युजन आसा, खुबसो गोंधळ आसा. गोंय सरकाराची म्हणजे मिना खात्याची जर वेबसायट तुमी पळयत तातूंत आसा ऑपरेशनल मायन्स, जी मिना जे मिनाचे खाणीचेर काम चलताले त्यो मिनाच्यो खाणी 99 अशें म्हणून आसा थंय, 99. मागीर शाह कमिशन कितें म्हणटा की डिसेंबर 2011 93 लिजी काम करताल्यो. म्हणजे 93 एका लिजीक एक मीन जर एक खण जर धरली जायत जाल्यार 93 खणींनी काम चलतालें अशें म्हणटा. आनीक पर्रीकार कितें म्हणटा, गोंयच्या 80 मिना पैकी 60 मिना सुरू करपाक जाता, सुरू करपाक शक्य आसा. म्हणजे 99, 93, 80 आनी कितें चोरल्यार आनी खंयचोय नंबर मेळटलो. CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन म्हाका दिसता वेगळो खंयचोय तरी नंबर दिला म्हणटकर. आनी हातूंतले 99तले जाता कितें तर शाह कमिशनान कितें म्हणलां, अभयारण्याचे शिमेक सावन 1.5 किलोमिटरा भितर 43 खणी आसात म्हणून. म्हणटकर गोंयच्या सरकारान भारत सरकाराक जो प्रस्ताव धाडला की तुमगेले अभयारण्या पासून बफर झोन जो आसा तो 2 किलोमिटरांचो सुमार करचो म्हणून, तो जर भारत सरकारान मान्य केलो आनी तो जर चालीक लागलो जाल्यार ह्यो 43 खणी चालू जावपाक शकच्यो ना. म्हणटकर हे 60 खणी कश्यो जातल्यो हो एक व्हडलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न 99 अशें म्हणून आमच्या 99 खणी आसात अशें म्हणून आमच्या वेबसायटींत आसा, रान खात्याच्या वेबसायटींत आसा. तर तातूंतल्यान 43 काडल्यार 50 कितल्यो उरतल्यो. अशें करून सगळो हो हिशोबाचो गोंधळ जाता. म्हणजे कितलोय जरी हिशोबाचो गोंधळ जालो, 10-15 खाणी हेवटेन तेवटेन जाले बसून जाल्यार कांय हरकत ना. पूण खाणी सुरू जावपाक जाय. 60 जावं 50 जावं
40 जावं कितल्योय जावं मागीर ते बारकायेन भितर वचपाक जाता. खणी सुरू जावपाक जाय आनी खणी जर सुरू जाली जायत जाल्यार त्रास कमी जातले. पुणून फक्त गोंयच्या सरकारान खणी सुरू जावपाक रेडी आसा तशें म्हणलें म्हूण खणी सुरू जावचें ना. भारत सरकारांनी तें म्हणपाक जाय. भारत सरकारान पर्यावरण दाखले जे आसात ते आडावन दवरल्यात ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे तांच्या फाटल्यान लागून बाबा आमी रेडी आसा, आमचे नदरेन ह्यो खणी बऱ्यो आसात, ह्यो खणी चालू जावपाक शकता, आमी चालू करपाक शकता, आतां तुमी पर्यावरण दाखले दियात अशें म्हणपाक जाय. तांच्या फाटल्यान लागपाक जाय. आनी तितलेंय न्ही, भारत सरकारान आनी गोंय सरकारान म्हणून सुप्रीम कोर्टा फाटल्यान लागपाक जाय की बंदी तुमी काडात म्हणून. बंदी काडल्यार अशें जाता अशें म्हणजे बंदी काडूंक जाय. आनी आनीक एक गजाल सुप्रीम कोर्टाची तुमकां सांगता, हो विशय काबार जावचे पयलीं सुप्रीम कोर्टांत बेंचीस आसता. बेंचीस म्हळ्यार बांक न्ही, जजीस बांकाचेर बसनात, ते कदेलाचेर बसतात. तर सुप्रीम कोर्टांत एक बेंच, दोन जज्जांचो नाजाल्यार एका जज्जाचो एक बेंच. एक बेंच कितें म्हणटा, स्टरलायट कंपनी टुटिकोरीन तामिळनाडून 1300 लोक काम करतात आनी भयंकर व्हडली कंपनी वेदांत ग्रुपाची, ज्या वेदांत ग्रुपान सेजा गोवा गोंयचें घेतलां आनी धेंप्याच्यो सगळ्यो खणी घेतल्यात, तो वेदांत ग्रूप, त्या वेदांत ग्रुपाची व्हडली एक फॅक्टरी आसा टुटिकोरीन आनी ती तांबे करता. तांब्याचो पावडर बी हाडून ताजे व्हडल्यो शीट्स बिट्स करता. म्हणटकर ते तांबे पळय आसा न्ही, ताका लागून सबंद पर्यावरण दुशीत जाता, प्रदुशण खूब जाता अशें म्हणून लोक कोर्टांत गेले आनी सुप्रीम कोर्टान सांगलें कितें काय म्हणशी, हो कारखानो खूब म्हत्वाचो, हाका लागून खुबशे लोकांक काम मेळटा, खुबशे सभोवतणचे अर्थीक बांदावळीक व्यापार मेळटा, उद्देग मेळटा, थंयच्या लोकांक नोकऱ्यो मेळटा, लोकांची पोटां भरता, म्हणून हो कारखानो बंद करपाचो ना. हे कारखान्याक लागून जें प्रदुशण जाता तें बंद करपा जाय कंपनीन आनी आतां मेरेन जें जालां त्या खातीर 100 कोटींचो ताका दंड घाला. 100 कोटी ते सरकाराक दितले आनी सरकार ते वापरून, तो पयसो वापरून आतां मेरेन जे पर्यावरणाक इबाड जाला तो सारको करपाचो प्रयत्न करतले. अशें एक बेंचान जजमेंट दिलो. दुसऱ्या एका बेंचान आनीक एक जजमेंट दिलो म्हणजे नियमगिरी दोंगर म्हणून आसा ओरिसा, त्या दोंगराचेर बॉक्सायट मीन काडपाक वेदांतान अर्ज केल्लो, लोकांनी विरोध केलो म्हणून सुप्रीम कोर्टान सांगलें कितें सांग, थंयच्या ग्रामसभेक डिसायड करूनी, सगळे ग्रामसभा पळय आसा न्ही तो दोंगराक लागतात त्यो, वो दोंगरा भोंवतणी आसा त्यो, तांकां मिटिंगो आपोवनी, मिटिंगो सरकारान सारक्यो घडोवन हाडच्यो, कितें जावपाक जायना आनी तांणी ठरयता तो फायनल, तें सामकें निमाणें डिसिजन म्हूण, ताजे उपरांत तो कोण ना म्हणून. एक कडेन सुप्रीम कोर्ट म्हणटा ग्रामसभाक थारावनी, दुसरे कडेन म्हणटा सरकारान प्रदुशण सारकें करूनी पूण फॅक्टरी चलोवनी, आनी आमचो बेंच कितें म्हणटा की सगळें बंद, मागीर डॉक्युमेंट तपासात आनी आमी फुडली ऑर्डर दी म्हणसर गोंय सगळें बंद आसतलें. म्हणटा सुप्रीम कोर्ट म्हणून एक सुप्रीम कोर्ट न्ही, 3 सुप्रीम कोर्ट जाले. सुप्रीम कोर्टान बसून आज गरज आसा तांणी आपले भितर मार्गदर्शक तत्वां थारावपाक जाय. बाबा कशें जजमेंट दिवचें, कितें करचें, सगळे उठ्ठा आपापले परी आपापल्याक जाय तें करतात, हें बरोबर न्ही, हाणें देशाचें नुकसान जाता. अशें नुकसान सुप्रीम कोर्टान करचें न्ही आनी सगळे मार्गदर्शक तत्वां सांबाळून बाबा खंयचे आमी एलाव करतले, खंयचे एलाव करचे ना, एलाव केल्यार ताका अटी कसल्यो घालतले हाची सगळी मार्गदर्शक तत्वां करपाची गरज आसा. हातूंत लोकसभेन मन घालपाची, तकली घालपाची गरज आसा, विचार करपाची गरज आसा आनी लोकसभेन तशें करचें म्हणून आमच्या एमपीनी ताचे फाटल्यान लागपाक जाय. हो जालो आमचो आयचो निमाणो विशय. आयचो आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात, जायात जागे पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जावं दी जागे, दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे, जागे, गांवकारांनू जायात जागे, जायात